म्हाजें नांव सूरज गरड। हांव हांगासर विष्णुदास कोरगांवकर एका सपोर्ट दिवपाक येयल्लो आसा। हांव कितले दीस पळयता हांगा पेडण्यान लोकांनी ताका असो एक कॅन्डिडेटाक वयर काडलेलो आसा जो कोल्याचे शिवाचे पांघरून घालून येयल्लो आनी कोल्या भशेन उडकी मारून गेल्लो हें ढवळीकरान लक्षात घेवचें। कारण 2 वर्सां तेंच्यांनी आमच्या सगळ्या कार्यकर्त्यांक अशें जणू काय आपूण शूज म्हणून दाखयलो आनी कोल्याचेर रूप घेवन पळोवन गेल्लो असो हे लोकांनी विचार करचो। आनी हे आमचे हांव सगळे पेडणेकारांक आव्हान दिता, जे खंय आसा तेंच्यांनी पेडणेकाराची समस्या आनी पेडणेकाराचो मनीस जो कोण ज्या मनशाक म्हणजे जेजे कडेन कसलोय डाग ना असो कॅन्डिडेट आमी घेवन येतले आनी तेजेर सगळ्यांनी विचार करचो आनी ताका निवडून हाडचो अशें हांव सगळ्या कडेन विनंती करता। तुम्ही ढवळीकर साहेबांकडे विष्णुदासा खातीर तिकेटी खातीर गेल्ले? आमी ढवळीकरा कडेन आनी दोगांय कडेन आमी उलयल्ले तिकेटी खातीर, पूण काही मातशें हें जालें कितें आमी ते म्हणपाक लागले आमी लेट पावले, पूण तेंच्या ब्लॉक कमिटी कडेन आमी उलयल्लें पूण तेंच्यांनी आमकां मातशें कन्सिडरेशनान धरूना आनी ताका लागून डिले जालें म्हणपाक लागले। पूण आमी तेंची विष्णुदासचें नांव आमी सगळ्यांत पयलीं दिल्लें आनी असो करता आमकां कितेंच नासतना म्हणजे MGPची कांयच हें नासतना फंडींग नासतना सुद्दां आमी ताका निवडून हाडपाचे प्रयत्न करता आनी असो बरो कॅन्डिडेट आमकां मेळपाक व्हेरी डिफिकल्ट, कारण हेजेर कसलोच तरेचो डाग ना आनी वेल एड्युकेटेड आसा आनी तेजे कडेन अशी दूरदृश्टी आसा की फुडलो पेडण्याचो विचार करपा सारकी तेजे कडेन सहनशक्ती आसा। हांव हांगा विष्णुदास कोरगांवकर हेच्या सपोर्टाक हांव उलयतां की तो उच्च शिक्षीत आहा, बरो आसा। हेच्या पयलीं जे आमी निवडून हाडल्यात ते कांय नासलेले बोणे अशे हाडलेले, आयज तो भायलो ताका भायर काडपाक आमकां आयज 20 वर्सां लागतात आनी आतांय जर आमी परत भायलो हाडलो ताका तो भायर 20 वर्सां शिवाय तो फुडें भायर सरपाक ना। हो कॅन्डिडेट आहा ताचो विचार करचो, विचार करचो, बरो कॅन्डिडेट आनी ताची जी फायनान्शियल आसा ती सुद्दां बरी आसा, शैक्षणीक बाबतींत सुद्दां बरो आसा, सगळे पॉयंट तेचे पॉझिटीव आसा आनी म्हाका आमच्या सगळ्या पेडणेकारांक हें करचें आहा की आमचो हें दिवचो आनी तेतून विष्णुदासाक तुमी सपोर्ट करचें। जे पेडण्यान जे राजकारण जे चल्लेलें आसा खूब एकदम गंभीरान चल्लेलें आसा हांगासर आनी इतके घातक चल्लेलें आहा जो आयज तो खरो विचार जो करूंक जाय आयज पेडण्या तालुक्यान। आयज मेन म्हणजे आयज ज्या माणसा कडेन ज्या समाजान काम करण्याची पयली पळोवंक जाय बाबा खरोच काम करता काय ना, जाल्यार आयज तुमी म्हणटा 2 वर्सां येयला 2-3 वर्सां येयला काम करता, कसलें काम करता? प्रत्येक कॅन्डिडेट हांगा येवन आमची पेडणेकारांची लाज केली जाता। आयज तेजीर रावन म्हणटा सदांच एक अरे तुम्ही स्थानिकांचे किंवा खरो काम करण्याचा विचार करा। तुम्ही येतात आपूण म्हणटा 2 लाख सोपयले, आपण तांदूळ दिले, हे दिले, काय दिले, म्हणजे तुम्ही आम्ही पेडणेकारांची शापत आमची लाज करा। आम्ही इतकं असं जगा नसले, पण ह्याच खंय तरी ह्या पक्षान किंवा ह्या कोणी सरकारान हे मरे हो विचार पेडण्यात ताकात मरे प्रत्येक पेडणेकारांक हे विचारून मरे हे कॅन्डिडेट थारलेले जावंक जाय। अशें न्हू की लोक सांगता आनी पयशाच्या बाबतींत अशे गोष्टी जावंक जायना। तेन्ना आमी पेडणेकारांक पयलीं लाज दिसांक जाय। आयज पेडणेकारांक लाज तो येवन आमकां तांदूळ दिले आनी काय दिले अरे कित्याक सांगायची गरज आहा? काय गरज आहा? पेडण्याचे आमचे काय कमी आहात? खूब हुशार आहात, पयशांनी आहात, सगळ्या बाबतीन आहात, विचारान आहात। तेन्ना पेडणेकारांनी हो फुडलो येता तो विचार करून प्रत्येकाचो आपूण बाबा काय कोणा कडेन हें करपाक जाय तो करपाक जाय। नंदकिशोर देवस्कर आयज पेडण्यान जो सगळे लोक वळखले जाणारो पेडण्याचो बाले किल्लो हो आमच्या MGचो, त्याच प्रमाणे काल आमी ढवळीकर साहेबांकडे गेल्लो, तेंचे कडेन आमी जो आमचो आयज कार्यकर्तो TMC आणि MGन युती केल्या कारणान आमचो आयज विष्णुदास कोरगांवकर यांनी तिकेट मागपाक लागून आमी आयज तेजे कडेन काल सगळे जाण गेल्लो। तेन्ना तेणी आमकां प्रोत्साहन दिल्लें आहा, आश्वासन दिल्लें आहा की तेचेर आपूण विचार करतलो। तेन्ना आयज जे कितें आयज पेडण्यान घडटा तें आयज पेडण्याच्या वतीन तर पेडणेकारांचो सगळे पक्ष जे कोण येतात ते 5 दिसांक रावतात, 10 दिसा उडके मारतात, दुसऱ्या पक्षान वयतात, हो पेडणेकारांचो घात केलो जाता। तेन्ना पेडणेकारांनी सगळ्या लोकांनी विचार करून मतदान करतना योग्य रितीन मतदान करपाचें। तेन्ना आयज 2 दिसांक येयले, पोळी भाजली आपली आणि गेले। आयज जे MGचे जे कोण पदाधिकारी आसत त्या पदाधिकाऱ्यांनी MGच्या पदाधिकाऱ्याक वयर काढून परत त्यांनी उडकी मारून BJPन गेलो। BJPन गेल्या कारणान त्यांनी MG सोडल्या उपरांत दुसरो जो आसलो आमचो अपक्ष
अपक्षान त्यांनी तीच गोष्ट केली की आपण निवडान जरी इलो असलो जाल्यार आपण बीजेपी वयतलो कोण तो? तेन्ना कोण तो? तेचे राजन कोरगांवकर जो सांगता आपण अपक्ष जाका जरी निवडान इलो तरी आपण बीजेपी वयतलो हे असे जर अफवा जर लोकांक जर करून दाखोवंक लागले आणि परत परत तो बीजेपीची तिकीट मागा असलो पूण बीजेपीन ताका तिकीट दिली ना म्हणून आयज तो एमजीच्या दारार गेलो. एमजीच्या दारार वचूनय त्यांनी हेच कारण केले की आपण फाल्यां बीजेपीनूच वयतलो अशी त्याची अपेक्षा आसा आनी एमजीचो घात करतलो. त्या वक्तार ढवळीकर साहेबांक माझी एक विनंती आसा, जे कितें फाटले जे कितें घडलेले आसा ते फाटी दवरून रितसर जो कार्यकर्तो आयज पेडण्यान जायो तो आमकां शिकलेलो जायो कारणान आयज खंय तरी पूण आमच्या भुरग्यांची कामां जायनात आनी खंय खंय लोक हिंडटात आनी कितें करतात तेचेर हो शिकलेलो भुरगो जर आमकां जर आयज विष्णुदास कोरगांवकर जर आमकां आयज जर आमदार ह्या हितून जर निवडून हाडलो जाल्यार पेडण्याचे आमचे सगळे यूथ जो आसा बीजेपी एमजीचा तर आयज तेचे फाटल्यान रावन ताका आमी प्रोत्साहन काडून आमी ताका जाहीरनामो करून आमी ते निवडून हाडटले.